नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. जशी तुम्ही पळोवपाक शकतात, आयचो विशय आसा ते म्हळ्यार केंद्रीय अर्थसंकल्प. कशें एनलायज करप आनी गोंया खातीर गोंयकारां खातीर कितें आसा आनी जें केंद्राच्या दृश्टींतल्यान आसा ताचो सामान्य जनतेक कितें फायदो कितें लुकसाण. आनी दोन मानेस्त आसा म्हजे बरोबर आज. पयलीं आसात मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे प्रिंसिपल जे इकॉनॉमिक्साचेर खूब बरयतात, अभ्यास करतात, आकलन करतात, ते डॉक्टर मनोज कामत. मनोज, वेलकम. आणि एक दुसरे आसात म्हणजे बरोबर गोवा युनिव्हर्सिटीच्या गोवा बिझनेस स्कुलाचे प्रोफेसर निलेश बोर्डे. मनोज, आय विल स्टार्ट विथ यू. इनिशियल रिएक्शन कितें ह्या बजेटाचेर आनी देन वी विल गो इन टू फायनल डिटेल्स. सुंदर बजेट असं म्हाका दिसलो. कारण कोविडाच्या पार्श्वभूमीचेर जेन्ना तुमचे रेव्हेन्यूचे सगळे सोर्सीस आडटात तेन्ना तुमच्याकडे पैशाची पुरमेत व्यवस्थित जायना आणि त्या वेळाचेर तुम्ही भरभरून लोकांक दिवंक शकना. तरी आसतना लोकांच्यो अपेक्षा पूर्ण करपा खातीर फायनान्स मिनिस्टरान यतोनात प्रयत्न केल्या आणि लोकांक डायरेक्ट कॅश बेनिफीट दिवन किंवा सबसिडी दिवन टॅक्स बेनिफीट, टॅक्स ब्रेक्स असल्यो गजाल्यो ज्यो टेम्पररी स्वरूपाच्यो असता, जे फील गुड फॅक्टराच्यो असता, असो मार्ग न निवडटा मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टर, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेव्हलपमेंट आणि प्रोसिजरल ईज म्हणजे धंदो करपाचो जी व्यवस्था आसा तातून सुधारणा करपाचेर बजेटान लक्ष दिला. म्हणजे एकंदरीत हे नवे बजेट लॉंग टर्म विजन घेतिल्लें बजेट आसा. तुम्ही नॉर्मली पळयता की बजेट फक्त एका वर्साचे टार्गेट धरून केल्लें असता, पण कमीत कमी 4 ते 5 खेपे संबंध बजेट स्पीचान फुडल्या 6 वर्साचो टार्गेट, फुडल्या 5 वर्सान आमी अमुक गजाल करतले हाच्या विशयी विश्लेषण केल्लें आसा. टॅक्स टेररिझम कमी करप, प्रोसिजरल रेस्ट्रिक्शनां कमी करप आणि ईज ऑफ बिझनेस वाडोवपा खातीर एक ग्रोथ ओरिएंटेड आणि फॉरवर्ड लुकिंग बजेट दिवपाचो फायनान्स मिनिस्टरान यत्न केला हाची आमी तोखणाय करूंक जाय. निलेश, इनिशियल रिएक्शन and then we will go into the details. Initial reaction, elections are coming. That's the only thing that I can think of at the moment to begin with. Assam, West Bengal, Kerala, Goa, these are all states which are basically getting into elections, and those have been prominently discussed in the budget. I think what Manoj says is quite right, but however, the point where I would tend to differ is that budget is supposed to be giving you a short-term direction for a year. And so therefore, trying to confuse listeners by talking about what's going to happen 5 years and 6 years down the line, I think is somewhere deep down trying to figure out whether the government is really confident about implementing the things or not. So to me, I think to begin with, I will give a very cautious kind of a response to it. Budget is a pretty decent document of intent, and the intent seems to be a perfect one, which is ridden by upcoming elections in various states. किती म्हणटा निलेश की फील गुड फॅक्टर जो आसा तो बिकॉज ऑफ सो मेनी स्टेट इलेक्शन्स, कारण सुरवातीची एक लॉट आणि मागीर सेकंड लॉट जातूं भितर गोंय आसा, जे परत फुडल्या बजेटाच्या पयलीं गोंयाक उत्तर प्रदेशाक इलेक्शन जावपाक शकतात, पंजाबाक इलेक्शन जावपाक शकता आनी ताजे पयलीं केरला, वेस्ट बेंगॉल ही इलेक्शन्स आसात. हो जो आज फील गुड फॅक्टर दिसता तो इकॉनॉमिक कमी आनी तुका पॉलिटिकल चड दिसता? प्रमोद, म्हाका विचारशी जाल्यार येस. बट अगेन, लायक आय हॅव ऑलवेज सेड दिस, बजेट एनालिसीस करचे कशें हो एक सगळ्यात महत्वाचो मुद्दो. बजेट एनालिसीस जर तुम्ही चडान चड जर पळयलें जाल्यार कशें जाता, स्टॉक मार्केटाचेर तेचो आशिल्लो इम्पॅक्ट किंवा टॅक्स बेनिफिट्स कितें आयले ते, पण लोकांक कळना की जेन्ना तुम्ही बजेट एनालायज करता तेन्ना स्टॉक मार्केट म्हणा किंवा टॅक्स म्हणा, यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट एनालायझिंग बजेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 2 to 3% ऑफ द टोटल पॉप्युलेशन. सो बजेट इज सपोज टू बी लुक्ड एट फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू. सो ही एक गजाल. दुसरी गजाल, बजेट इज ऑलवेज मिसअंडरस्टूड टू बी अ result delivering document. It is not a result delivering document. It is supposed to be an only intent expression document. की बाबा गव्हर्नमेंटाचो इंटेंट कसो आसा आणि कितें करपा सोदता, बिकॉज देन देर इज अ प्रॅक्टिकल ग्राउंड रियालिटी ऑफ इम्प्लिमेंटिंग वॉट एव्हर दे हॅव थॉट ऑफ. सो ह्यो गजाली जाल्यो. सो फ्रॉम द इंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू अँड ऑन अ बॅकड्रॉप ऑफ कोरोना पॅन्डेमिक,
the budget is an attempt to tell people that they are serious. However, the priority, in my opinion, that it takes is the election in Assam, more predominantly in West Bengal, and they have given a little bit of a lollipop to Goa. मनोज, यू एग्री विथ दॅट की सुंदर आहा बजेट, पण ते सुंदर दिसता हाजी फाटल्यान इकॉनॉमीचो कमी आणि इलेक्शनाचो मेकअप चड आसा? ना, म्हाका अशें दिसना. कारण जे स्टेट रिलेटेड इलेक्शन अनाउन्समेंट आसा दे आर ओनली विथ रिलेशन टू इन्फ्रास्ट्रक्चर. तशें सामान्य जनांक म्हणजे बंगाल सारख्या एरियेक थंय इमोशनली जर तुम्ही लोकांक कनेक्ट करतले जाल्यार तुम्ही आमी 1000 किलोमीटर लांब रस्ते बांदतले अशें म्हणून थंय बंगालाचो इलेक्टोरेट काय खुश जावपाची गरज ना. सो पण तुम्ही गेल्या सगळे मोदी गव्हर्नमेंटाचे सगळे बजेट जर तुम्ही पळयले जाल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हेवी लोडेड आसा आणि दॅट इज अ रायट थिंग. कित्याक रायट थिंग? कारण पब्लीक जर स्पेंडिंग करूंक जर शकना जाल्यार गव्हर्नमेंटान खंय तरी स्पेंडिंग करची पडटा, गव्हर्नमेंटान पयशे मोडचे पडटा. आणि गव्हर्नमेंटान जर इन्फ्रास्ट्रक्चराक जर पयशे मोडत जाल्यार स्टील इंडस्ट्री, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सिमेंट इंडस्ट्री ह्यो ज्यो कोर इंडस्ट्रीज आसात त्या कोर इंडस्ट्रीज बऱ्या तरेन चलता. आणि ह्यो जर इंडस्ट्री जो कोर सेक्टर जो आमच्या इंडस्ट्रियलायझेशनाचो 60% आसा ताणें एक इकॉनॉमी तरूंक शकता. म्हणजे खंय तरी जर तुम्ही जर इकॉनॉमीक जर हात दितले आणि डायरेक्ट बेनिफिट दिवपाक जर आमच्याकडे जर कॅपॅसिटी ना जर झाली जाल्यार फिस्कल डेफिसीट वाडल्यार कोता येता आणि ते ऑलमोस्ट 3 पटीन वाडलाय बी. पूण फिस्कल डेफिसीट वाडला ताचे पंपिंग बोरोविंगान केलें आणि बोरोविंगांतल्यान इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक आमी इम्पॅटस दिला. हे सरकारान एक बरें काम केलां. तुम्ही हो एक मुद्दो पळया. दुसरो मुद्दो, ताणें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर डेव्हलप करत जाल्यार इंडस्ट्रीक ताचो इनडायरेक्ट फायदो जाता. आज तुम्ही रोड नेटवर्क किंवा पोर्ट नेटवर्क, एअरपोर्ट नेटवर्क जर वेअरहाउसिंग नेटवर्क जर बऱ्या पद्धतीन करत जाल्यार दॅट इज वॉट द इंडस्ट्री डिमांड्स. त्याच बरोबर इंडस्ट्रीचे जे लॉंग टर्म गरजो आशिल्ल्यो आणि लॉंग स्टँडिंग डिमांड्स आशिल्ल्यो त्यो डिमांड मीट करपाचो प्रयत्न केला. सादें एक्झाम्पल दिता. एक म्हणजे इन्शुरन्स सेक्टराचे जे एफडीआय लिमिट आसा तातूंत वाड जाल्या आणि गेल्या कितलीशीं वर्सां इन्शुरन्स सेक्टर वॉज लुकिंग फॉर दॅट. तशें आमचे जे एफआयआय जे आसात किंवा एनआरआयक जे टॅक्स टेररिझम जे जाताले किंवा डिव्हिडंड डिस्ट्रीब्युशन टॅक्साक जे एनोमली आशिल्ली की ताचेर आमकां इंट्रस्ट पे करचे पडटाले, त्यो सगळ्यो गजाल्यो सुरळीत करपाचो यत्न केला. स्टॉक मार्केटाचे तुम्ही रिएक्शन जर पळयले जाल्यार स्टॉक मार्केटान बरें रिएक्शन दिला. कारण भितर 2-3 गजाल्यो आसा. कोविड पॅन्डेमिका टायमार कोविड टॅक्स किंवा सरचार्ज अशें नॉर्मली केन्नाय पॅन्डेमिक जायत किंवा कसले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमर्जन्सी जाली जाल्यार एक्स्ट्रा टॅक्स लागता तो टॅक्स सरकारान माथ्यार मारूना. वयल्यान जो स्टॉक मार्केटाचो जो एक्ट आसा म्हणजे भितर सेबी एक्ट आसा, सेक्युरिटीज एक्ट आसा, डिपॉझिटर्स एक्ट आसा, ते सगळ्यांचे एकत्रीकरण, कायद्यांचे सुसूत्रीकरण आणि सगळे व्यवस्थित सुरळीत करपा खातीर वेगवेगळे मुद्दे सरकारान हातान धरल्या. सो ताचो उद्देशूच एक की लॉंग टर्म बिझनेस करप जर सोपो जर जालो जाल्यार डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोकांक ताचो फायदो जातलो. सो हांव पॉलिटिकल बजेट म्हणून पळयना, पण नव्या दमाचे म्हणजे आज जर तुम्ही डेव्हलप इकॉनॉमीज जर तुम्ही पळयले जाल्यार डेव्हलप इकॉनॉमीज डोंट रिलाय ऑन सबसिडीज, दे डोंट रिलाय ऑन टॅक्स कट्स, दे वॉन्ट टू रिफॉर्म द इकॉनॉमी, दे वॉन्ट टू रिफॉर्म द इंडस्ट्री. त्या पद्धतीचे बजेट सरकारान दिला. आय विल से इट इज अ प्रो रिफॉर्म. निलेश, एक हो मुद्दो आसा सामान्य मनशाच्या नदरेंतल्यान, हो एक निलेश इम्पॉर्टंट मुद्दो आसा की कोविडाच्या टायमार जी दशा जाली अर्थवेवस्थेची ताका लागून दिसताले खंय तरी कोविड टॅक्स किंवा कोविड सेस अशी किती तरी भायर सरतले हातूंतल्यान जाचो सामान्य मनशाक फटको बसतलो. तो बसलो ना हे पळोवनच एक फील गुड फिलिंग आयल्या. हांव पडपाचो आशिल्लो आणि पडून मरपाचो आशिल्लो, मरून फक्त हात फ्रॅक्चर जाला अशी काहीशी मातशीशी गजाल आसा ती प्रमोद. No, but I'm again not very critical about the budget. I'm not saying the budget is bad. हांव अशें म्हणना बजेट वायट असं म्हणून. हांव फक्त म्हणटा की बजेट इज सपोज टू बी an intent statement. And what Manoj is saying is right. I mean, if you look at all the Modi government budgets right from 2014 till date, okay, even in 2019 इलेक्शनाच्या पयलींचो जो बजेट आशिल्लो on any particular political objective, at least did not create that kind of a perception. But ह्या बजेटान for the first time
I believe that government has sort of deviated. And deviate जावपाचो, I mean, I don't really blame them. It is a government at the end of the day. Government is a game of politics, and it's no doubt about that. What Manoj says is right. Politics is not about building roads and telling people that, okay, look, you know what, I'm going to be building you about 11,000 kilometers of road, so you vote for me. That's never an objective. But it always gives the local MP or a local candidate a good amount of boost to tell people, look, this is what I'm going to be doing in front, or this is what I'm going to be doing in future. म्हणटकच त्याचो जो एक आराखडो निर्माण जसो जाता, एक राजकारणी आराखडो कसो निर्माण जाता, that is what has happened. But what I agree is a most important takeaway from this to me is ease of doing business. Okay, so that is probably one of the most important thing. Now, why do I consider the budget not being why do I not consider budget? I mean, why don't I want to give more than 7 marks for this budget out of 10? Is for the simple reason that the actual point about saying that startups or MSMEs जे आसा पळय, तुका 1 वर्ष टॅक्स हॉलिडे दिल्या, 1 वर्ष टॅक्स हॉलिडे दिवन म्हाका कळना एक ऑब्जेक्टिव्ह कित्याक तो इन्कम जातलो काय ना तेच खबर ना. म्हणटकच त्याच्यावर टॅक्स बसपाचो प्रश्न तसोच येना आणि वयल्यान तू त्याका टॅक्स हॉलिडे दिता. Now that is something that has to be understood. Instead of that, what's required for MSMEs was interest waivers. What was required was recapitalization of banks to a higher amount so that these interests can be waived off a little bit more, or their interest rates could actually further decline in the economy. Okay. I mean, that made more sense. एक गजाल Nilesh, before I go back to Manoj, focus on healthcare. I am not saying too little, but too late. Yeah, but then that's how the governments basically work. They are basically more into reactive kind of mode. Otherwise, there have been people who have been saying this for so many years that the healthcare has to be spent more. Yeah. They are waiting for similar kind of a pandemic to strike even education. Yeah. Because unless some similar type of pandemic strikes education, the spending on education also will not go up. The world has been kind of shouting on top of their voice that the spending on education must be minimum 5 to 7% of the GDP, right? But these people, even in spite of the fact that this has happened, their spending on education is actually not increasing. Manoj, what is another? Yeah, Nilesh, yeah, go ahead. Yes, and what is another important part is that there are some of the issues where actually you could spruce up demand. The outlay, these are my initial reaction, outlay seems to have declined, for example, schemes like Manarega. Now, that is another point of view where I believe that the rural demand could probably have some sort of a difficulty in catching up. Thanks, Prabhu. Manoj, healthcare, definitely not too little, but too late. Yes. Healthcare was a sector which has been ignored for a number of years. लक्षात घ्या, हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर 1, 2 आणि 5 वर्षांत जायना, ताका एक डिकेड्स लागता. आणि इतलीशी वर्सां हेल्थकेअर म्हणजे फक्त खंय लसीकरण करप, खंय पोलिओ वॅक्सिनेशन, हे अमुक वॅक्सिनेशन, हाचेर जे स्पेशल स्किमा अंडरूच ते वताले. ह्या वेळार हेल्थकेअर फॉर ऑल म्हणजे आयुष्यमान भारत आणि जी स्कीम जी आसा ती एक्सटेंड करपा खातीर हेल्थकेअराच्या हातून खूप प्रयत्न केल्या. कोविडाच्या वॅक्सिनेशनाकूच जवळजवळ 35,000 कोटी रुपया दिल्या आणि हेल्थकेअर हॅज गॉट मॅक्सिमम बूस्ट. दॅट इज नंबर 1. So that particular push for healthcare will prepare us for similar kind of situations or similar situations, unforeseen situations in the future. But more than the healthcare, थोडे सेक्टर्स मातशे हेल्थकेअराक चड झुकते माप दिला म्हणून मातशे फाटी पडला. दॅट इज एज्युकेशन. विथ अ न्यू एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक जे फायनान्शियल बॅकिंग जाय आशिल्लें, ते फायनान्शियल बॅकिंग आमकां खंय दिसलें ना. त्या शिवाय ऑनलायन एज्युकेशनाचो जे प्रस्ताव आता वाडला, ते ऑनलायन एज्युकेशनाक सपोर्ट करपाक टेक्नॉलॉजिकल प्लॅटफॉर्म, टेक्नॉलॉजिकल बॅकिंग दिवंक जाय. आणि टेक्नॉलॉजिकल बॅकिंग दितना जे नेटवर्किंग, राउटर्स, मोबाईल फोन्स, कनेक्टर्स, सर्व्हर्स हाका खरें टॅक्स कन्सेशन दिवंक जाय आशिल्लें, तें खंय दिसलें ना. त्याच बरोबर वर्क फ्रॉम होम हो जो एक नवो कन्सेप्ट आता जनरेट जाला आणि प्रोफेशनल जर वर्क फ्रॉम होम करतले जाल्यार घरांत तांकां एक ऑफिस टायप सेटअप करचो पडटा. ताका एक्सपेंडिचराक जर डिडक्शन जर दिल्लें जाल्यार पीपल वूड हॅव बीन मच मोर हॅपी. So in spite of the pandemic, indirectly we have pushed on the healthcare, directly we have pushed on the infrastructure facility. पण म्हाका दिसता ज्यो थोड्यो गरजेच्यो गजाली आशिल्ल्यो, ऑनलायन एज्युकेशनाक पुश करप,
ऑन डिजिटायझेशन म्हणजे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनान डिजिटलायझेशन पुश करप, मागीर जे आमी ई ट्रान्झॅक्शन्स म्हणटा किंवा ई प्लॅटफॉर्माक आनीकूय पुश दिवप, ऑनलायन एज्युकेशनाक पुश दिवप, ह्यो सगळ्यो गजाली खंय तरी बॅकसीट उरल्यो, कारण फायनान्स वॉज द मेजर कॉन्स्ट्रेंट इन दीस पर्टिक्युलर बजेट फॉर दी गव्हर्नमेंट. एक हे आसा, हांव तो सामान्य मनशाच्या मनातलो प्रश्न विचारता की भांगर आनी चांदी सवाय जाली, कित्याक जाली? See, the imports of gold has been continuously rising, whether it was pandemic or whether it was no pandemic. तुम्ही एक गजाल जर पाहिली जाल्यार पॅन्डेमिकाच्या टायमाचेर ज्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट खंयच आनी करपाक जेन्ना शक्य नाशिल्लें तेन्ना लोकांनी भरमसाट भांगरा भितर इन्व्हेस्टमेंट केलें. पण रिमेंबर, फायनली दॅट गोल्ड इज एन एस्पिरेशन ऑफ एन कॉमन मॅन, whether rich or poor, the kind of attachment आमकां गोल्डाच्या इन्व्हेस्टमेंटान आसता, ती अटॅचमेंट ऑलवेज उरता. आणि फॉर मॅरेजीस, फॉर फंक्शन्स, म्हणजे इंडिया हॅज बीन द बिगस्ट कन्झ्युमर ऑफ गोल्ड. म्हणजे गोल्ड जर स्वस्त जर केलें जाल्यार ताचो इफेक्ट डायरेक्टली लोकांक जातलो अशें न्हय, कारण इंटरनॅशनली कोविड टायम्साचेर गोल्डाचेर प्रेशर आयिल्लो. तो प्रेशर खंय तरी जर इज जर जातलो आणि लोकांक जर मातशें खंय तरी जर पुश करतले जाल्यार कस्टम ड्युटी इल्लीशी आमी कमी केल्या. बट that very very minute reduction of custom duty in gold may not have a greater impact on the local retail gold market. So it is just like showing baba, since the prices were rising, आमी custom duty मातशी कमी केला ना जाल्यार gold will be impacted. So it is just kind of an, what you say, a cursory thing. एक दाखोवपासारखी एक गजाल, नथिंग एल्स दॅन दॅट. बट मोर दॅन गोल्ड जे तुम्ही पळयलें जाल्यार टेलिकॉम आणि जे आमचे मोबाईल इन्स्ट्रुमेंट्स आसा ताचे थोडे पार्ट्स आसा ताचेर कस्टम ड्युटी ताणें वाडयल्या. द बेसिक रिजन इज मेक इन इंडिया, म्हणजे हे जे प्रोडक्ट्स जे आमी इम्पोर्ट करता आणि ते इम्पोर्ट करच्या बदल्याक जर ते देशांत जर मॅन्युफॅक्चरिंग करपाक जर जाय जाल्यार देशांतले मॅन्युफॅक्चरिंग सवाय करूंक जाय. ताच्या खातीर ताणें मातशें कस्टम ड्युटी थंय टिंकरिंग करून ते वाडयल्या, सो दॅट इम्पोर्ट्स बिकम कॉस्टली ओवर देर. एक मुद्दा हा निलेश जाचेर म्हाका दिसता बोवाळय जाला, आणि तो म्हळ्यार पेट्रोलाचेर जो एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट सेस लायला. आणि ओके, पेट्रोल सामान्य मनशा खातीर, एंड कंज्युमरा खातीर म्हारग जायना, पण ते करपा खातीर बेजीक एक्सायज ड्युटी आणि स्पेशल एडिशनल एक्सायज ड्युटी ह्यो दोनूय काडल्यात. आणि बोवाळ जाता हो की अल्टिमेटली एक्सायज ड्युटीचो रेवेन्यू जो स्टेटीक वतालो तो स्टेटीचो एक्सायज रेवेन्यू काडला आणि खंय तरी हो सेस लायला जाचो रेवेन्यू डायरेक्ट सेंटराक वतलो आणि स्टेटीच्या तिजोरीचेर हाचो भयंकर परिणाम जातलो. हाऊ डू यू लुक एट दिस डिसिजन? परफेक्ट एनालिसिस प्रमोद, म्हजी गरजूच ना. तो उलयलो ते सामकें एकदम परफेक्टली करेक्ट आसा. But there is a lot more to it, Pramod. तुवें मातशें बारीकशें चिंतलें जाल्यार the economic power which was earlier decentralized is now getting centralized at the central government's hand. Good for business, because business then does not have to worry about different policies in different states. म्हणजे बॉर्डर क्रॉस करतकच बाबा एक पॉलिसी वेगळी जाली म्हणटकच म्हजो धंदो आणि कसो चलतलो ही चिंतपाची आता धंद्याक गरज ना. बट फ्रॉम अ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जे एक फिड्युशियरी जी सिस्टम अशी आमची आशिल्ली, वेर द स्टेट गव्हर्नमेंट्स कुड डिसाइड ऑन देअर रेव्हेन्यू, ती खंय तरी मातशीशी म्हाका दिसता हलपा लागला. आणि दिस इज डन व्हेरी टॅक्टफुली की एंड कंज्युमराक बोवाळ मारपाचो चान्स दिला ना, बट स्टेटीच्या तिजोरेंतल्यान एक व्हडलो चंकच काडून व्हेला. Correct. So, that is what, I don't know if you remember our political debates also, I've been constantly saying this, central government, as long as there is BJP, it's going to be very disadvantageous for a states to choose any other political party other than BJP. This is some sort of an economic strangulation question out there. Because there are no economic, so see right now state, for example, is continuously dependent on the central government. Mandakats, there is this kind of a thing that I see. It's a very tactical political move in my opinion, but consumer not going to be a sufferer at the end. निलेश, तशें ताणें म्हळ्यार की स्टेट्स आर बिकमिंग इन्क्रिजिंगली डिपेंडंट आनी रेवेन्यू सोर्सीस जर अशी व्हेले जाल्यार स्टेट्सांनी करतले कितें. पूण आमचे स्टेटी कडेन जर आयले आमी जाल्यार 100 कोटी मागिल्ल्या 300 कोटी मेळ्ळे.
हे कशें घडलें? घडपाचेच प्रमोद. म्हाका ऍक्च्युली कळत ना की आय डोंट नो हाऊ डिड आवर चीफ मिनिस्टर आस्क ओनली फॉर 100 crores. आय थिंक ही मस्ट हॅव डिबेटेड फॉर सम मोर अँड देन ही प्रॉब्ली वॉज प्लेइंग सेफ विथ द मीडिया हियर अँड अनाउन्स ओनली 100. It was going to happen because there are elections काय coming and तेच elections म्हणटा coming काय before the next हे budget. 300 कोटी वरून तू इलेक्शनाक लायता का म्हण? ऍब्सोल्युटली. आता हे 300 कोटी तू आता फुडें टील फेब्रुवारी स्पेंड कर न्ही. हय तुका जाय तशें स्पेंड कर. सारकें next मंदिरा election बांद, मेरेन. डोनेशन दी. प्रश्न तो ना. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट वॉज इफ दे हॅड टू डू समथिंग फॉर टुरिझम, या which is what Goa depends on. See, what government has right now done is that they have caught us a fish and given us. Instead, they should have allowed us to learn fishing so that we could have taken care of ourselves in future. मनोज, हाऊ डू यू लुक एट दिस? यात 100 कोटी मागील 300 कोटी कशे आयले? Correct. Remember that all 300 crores is not for spending for your jubilee celebrations. एक म्हणजे स्टेटाची परिस्थिती सगळ्या राज्या भितर जर तुम्ही पळयत जाल्यार कितलेय जरी तुम्ही बरी आसा अशी म्हणली जाल्यार गोवा स्टेट इकॉनॉमी हॅज बीन डिवास्टेटेड, हॅज बीन वायडली हॅज बीन लार्जली अफेक्टेड in this particular pandemic. 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत जर आम्ही आकडो जर पहिलो संबंध वर्षाचो म्हणजे 1 एप्रिल ते 31 डिसेंबर पर्यंत या जवळजवळ 9 ते 10 महिन्यात आमची जी ऋण आसा ती 11.5% वाढल्या. 11.5% increase in market borrowings compared to the normal trend. म्हणजे नॉर्मल ट्रेंड जो वाढपाचो आशिल्लो ताका आणि एक एबनॉर्मल ट्रेंड 11.5% आसा. आम्ही 100 crores मागिल्ले फॉर फॉल्ग मारपाक, फॉर स्पेंडिंग, फॉर सेलिब्रेशन. बट रिमेंबर, इफ नॉट दिस 300 crores, we wouldn't have it would not be possible even to run the state and incur the expenditure for the month of February and March. प्रमोद, सॉरी तुका मनोज डिस्टर्ब करता. सॉरी. वन सेकंड. ना आय विल नॉट गेट डिस्टर्ब. जीएसटी कंपेन्सेशन आमच्या राज्याक जे मेळपाक जाय आशिल्लें तातूनच जवळजवळ 600 कोटी रुपयाची तफावत आसा. आणि एक स्ट्रॅटेजी सरकारान केली, रादर दॅन पेईंग दिस जीएसटी कंपेन्सेशन, इट अलाउड गव्हर्नमेंट टू टेक मोर लोन्स. आता गोयची अशी विचित्र परिस्थिती झाल्या की वी हॅड ऑलरेडी क्रॉस दी मॅक्सिमम लिमिट ऑफ टेकिंग लोन्स इवन आफ्टर वी ऍड दॅट एक्स्ट्रा बोरोविंग कुशन विच सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जी आमकां दिल्ली. आता हो जर एक्स्ट्रा जो आमकां फंडिंग सगळ्या राज्यांक गोंया बरोबर जर दीत जाल्यार गोंयच्या संबंध देशाच्या तिजोरीचेर व्हडलो भर पडटलो. सो आमचे जुबिली सेलिब्रेशन्स लिबरेशनाचे हे फक्त निमित्त, त्या निमित्तान तुमकां 300 कोटी दिल्या. म्हणजे त्या 300 कोटीन तुम्ही कशे तरी आपले फायनान्सीस तुम्ही तारूंक शकतले. हो ताच्या फाटल्यान मेन. निलेश, यू वॉन्टेड टू मेक अ पॉइंट. Pramod, think about what impact is going to have politically on people. I mean, फक्त चित तू. I mean, see what chief minister is going to go on the ground and tell people. My government has brought 300 crores as a bonus for you. I mean, that's an amazing thing, and so that's exactly what I was going to also say. What Manoj was saying. Actually, central government anyways has to pay the state government its share in the GST. So they have not paid that, and some of it has got distributed towards this grant which is coming in as a part of our celebration. निलेश, मनोज, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. कारण इतली साद्या हातू भितर जर विस्कटावणी करप म्हाका दिसता खूब महत्वाचे बजेटाचे ना, ते चडूच क्लिश्ट करून जर बसले कांय फायदो आसना. बिफोर आय लेट यू गायज गो, निलेश, फायनल हे सगळें आयकतकीर यू सेड 7 out of 10. डू यू स्टील स्टिक टू इट? 7 out of 10. I still stick with 7 on 10. Yes, I still stick with 7 on 10. 7 on 10. मनोज, कितें मार्क्स कितले आणि कित्या खातीर? Around 8 marks, because it is a growth oriented budget. Indirectly growth ती पुश करपाक अशाच पद्धतीच्या बजेटांची गरज आसा. Though there are a couple of misses in the budget which we can discuss later, this budget is still on the right track given the financial constraints of the government. सो एक दिले 7 आणि मनोज 8. म्हाका दिसता खंय तरी फर्स्ट क्लास आणि डिस्टिंक्शनाच्या मदीं अशी ह्या बजेटाचे रँकिंग तुम्ही करतात. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग आणि इतल्या साध्या सोप्या आणि एक बऱ्या रितीन ही विस्कटावणी केली. थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. आम्ही हांगाच Thank you so much, Manoj. Thank you for having us. Thank you, Nilesh. Thank you. थँक्स. Thank you, Manoj. Thanks. आम्ही हांगाच सांगतात. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.